फोंड्यावाडे ताळावलीच्या मातृछाया बालिका कल्याण आश्रमात 60 चलयांक सर्वायकल कॅन्सराचे वाशीन दिले. मोहिमेक फोमेंतो आणि दोनापावलाच्या रोटरी क्लबाचो आधार. रोटरी क्लब दोनापावला आणि IMA बिचोलीम ब्रांच हे दोगांचे एक जोड पावलान विथ मातृछायेची आज भुरगीं आहा जी 9 to 14 इयर्सची आसा. तांच्या खातीर आमी वॅक्सिनेशन प्रोग्राम हो दुसरो प्रोग्राम आसा. HPV वॅक्सीन जे आसा ते सामके एकदम प्रतिकारक म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे युट्रसाचे जे तोंड आसा ताजो जो कॅन्सर आहा जो नंबर 2 कॅन्सर जावन आहा जगभराचेर आणि इंडियेन ऑल्सो. ताका आयज बरें एक वॅक्सीन आयिल्लें आसा विच इज कॉल्ड एज HPV वॅक्सीन. त्या वॅक्सिनान तांचो ऑलमोस्ट 99% चान्स सामको कमी जावंक शकता चलयांक कॅन्सर जावपाचो फुडें. हे HPV वॅक्सीन आसा पळय ते सर्वायकल कॅन्सर प्रिव्हेन्शन वॅक्सीन आसा. हें वॅक्सीन 8 वर्सांची चेडवां ती 18 वर्सां पासून हें वॅक्सीन घेवपाचें. हे आमचे ड्रायवान आमकां मदत केल्या प्रुडंट मिडियान आनी वॉलस फार्मास्युटिकलान बाय स्पॉन्सरींग दी वॅक्सिन्स आनी प्लस रोटरी क्लब ऑफ दोनापावला स्वतांनी आपलो प्रोग्राम बी करून हे वॅक्सिनेशन ड्रायवाक फंड्स रेज केलेले आसा. खूब उमेद जाता की दोतोर शेखर साळकर आणि ताजी सगळी डॉक्टर्स टीम तशेंच रोटरी क्लबचे सगळे पदाधिकारी हांगासर मुद्दम येवन उपस्थित आसात आणि ते प्रत्येक फावट आमच्या ह्या आश्रमाक तांचे भरघोस अशें सहकार्य करतात. फक्त मेडिकल कॅम्पाच्याच बाबतींत न्हय तर बाकीच्यो ज्यो कितें गजाली जाय ज्यो आमकां तांच्या आर्थीक मदत किंवा जे आमकां गरज आसा अशें हांचे ते आमकां पुरवण करतात. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे.